नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणचेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। सुमार 2 म्हयन्यां उपरांत देंवले टोमाटांचे दर, सर्वसामान्य लोकांनी सोडलो सुटकेचो स्वास। वास्कोन वाडल्यो डेंग्यूच्यो केशी, डेंग्यू नियंत्रणात हाडपा खातीर भलायकी अधिकाऱ्याची धांवपळ। गिरीची उदका पायपलायन बेगीनूच करतले दुरुस्त, सांगता साळगांवचो आमदार केदार नायक। सप्तका वेळार उपरासचो ना पार्किंगेचो प्रश्न, आमदार दाजी साळकाराची म्हायती। साळगांवाक कशेंच घेवचे नात दक्षिण गोंयचो कोयर, म्हणटा थळावो आमदार केदार नायक। आनी फर्मागुडीच्या मुळाव्या शाळेची सामकीच जावन रावल्या आवतिकाय, इमारतीची दुरुस्ती करून दिवपी भाड्याक थळाव्यांची मागणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। गिरायका खातीर खोशेची गजाल, फाटल्या 4-5 म्हयन्याच्यान तोंडा भायर जाल्लो टोमाटांचो दर आता सवाय जाला। फाटले 2 म्हयने 160चेर पाविल्ले टोमाटांचे दर आता देंवल्यात। शेनवारा दिवचलच्या बाजारांत 80 रुपया किल अशें टोमाटांचें मोल आशिल्लें। चवथी मेरेन टोमाटां आनीक सवाय जावपाची शक्यताय आसा, अशे संकेत विक्रेत्या कडल्यान मेळ्ळ्या। ते 80 जाले, कस्टमर आता खुश झाले। काल मेरेन टमाटा 160 रुपये किलो आशिल्ले, आता एकदम अशी देवली कित्याक? देवला कित्याक आमचे दिल्ली आता वचना, कर्नाटक सगळं आता गोंयान येवंक लागले न्हू, आता रेट कशी कमी आले। 160च्या 80 पावले। आता मोदीने पयलें कितें मागायला मातशें दिल्ली लोकांक, त्यासून ते वयचे ना आता कर्नाटकासून, तर बंद जावन गोंयान येतले आता 80 रुपये किलो टमाटर जाले आनी सवय जावपाचें। म्हणजे चवथी मेरेन टमाटा आनी सवय जातली, 40 पर्यंत जातली हे तांकां दिल्ली करता पावले, ते हांगा कर्नाटकासून गोंयान येतले। म्हणजे चवथी म्हणून लोकांक सवाय टमाट मेळपाची आशा आसा। गिरायका खातीर पयस खबर आसा, फाटले 4-5 म्हयन्याच्यान म्हारग जाल्ले टोमॅटो आता सवाय जाले। काल मेरेन 160 रुपये किलो आशिल्ले टोमॅटो आयज 80 रुपयांचेर पाविल्ले आसा। कर्नाटकांतल्यान दिल्ली आनी हेर राज्यांनी वचपी टोमॅटोंचे निर्गत बंद जाल्ल्यान कर्नाटकांतल्यान व्हडा प्रमाणांत टोमॅटो आता गोंयांत येवपाक लागला। टोमॅटो आनीकूय सवाय जावपाची चिन्नां आसात, अशे संकेत विक्रेत्या कडल्यान मेळ्ळ्या। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत। वास्कोत मलेरियाच्यो केशी रिपोर्ट जावना, मात डेंग्यूच्यो केशी नोंद जाल्यात, अशी माहिती अर्बन हेल्थ सेंटराचो प्रभारी दोतोर परेश लवंदेन दिली। ह्या केशींनी वाड जावची न्हय म्हणून सगळ्या वाठारांनी वखदी फवारो मारला। तशेंच लोकांनी उदकाचो सांठो 7 दिसां वयर दवरचो न्हय आनी स्वताची काळजी घेवची, अशें आवाहन ह्या वेळार दोतोर परेश लवंदेन केलें। मलेरियाच्यो केसीस वास्कोन फॉर्च्युनेटली ना, खंय शेपड एक केन्ना केन्नाय मेळटा अशें। मलेरिया वास्कोन प्रेवलंट ना। डेंगी केसीस वास्कोन आसा आनी सद्या पावसाळो तातूंत आतां मातसो कमी जास्त प्रमाणान जसो पावस पडलो न्ही की तें उदक स्टॅग्नेट जाता आनी ताका लागून उरता। पूण बेजीक प्रॉब्लेम वास्कोचो इरेग्युलर वॉटर सप्लाय, ताका लागून लोकांक वॉटर स्टोर करून दवरचें पडटा बॅरलांनी, आनी तातूंत ब्रिडींग जाता मॉस्किटोचें। एडिस इजिप्टाय म्हणटा पळय जो डेंगीचो स्प्रेड करपी मॉस्किटो आसा तो प्रेवलंट आसा वास्कोन, आनी ताका लागून डेंगी स्प्रेड जाता। आनी लोकांनी मातशी केअर घेवंक जाय की एका विका वयर उदक एक्युमुलेट जावंक दिवंक जायना। कितेंय बॅरल आसा हें आहा तें रिकामें करून सारकें सुकोवन परतें नवें उदक भरलें जाता, जाल्यार तातूंत हें जायना। पूण विदीन 7 days दे हॅव टू क्लियर इट।
दोतोर खंय तरी प्रायवेट लॅबान बी चॅक करता तो रिपोर्ट बी गव्हर्मेंटाक मेळटा काय? हय, प्रायवेट लॅबांतलो रिपोर्ट आमचो स्टाफ वचून कलेक्ट करता, नाल्यार ते आमकां कळयता आनी आमी त्या प्रमाणे एक्शन घेता. सर अंदाजे आतां कितलो सुमार फिगर आसा डेंगूचो, म्हणजे वाडटा काय स्टेडी आसा काय? आमचे कडेन येता त्यो NS1 केसीस, म्हणजे त्यो कन्फर्म्ड केसीस न्ही, सस्पेक्टेड. हय, सस्पेक्टेड केसीस. सो कितें जालां सादारणशें पळयत जाल्यार आतां पयले वर्सा सामको एकदम खूब प्रमाणान डेंगी जालो, त्या मानान पोरूं आनी अंदू कमी आसा. दोतोर खंय तरी म्युनिसिपालिटीक घेवन तुमी कितें अवेरनेस कॅम्प करपाचें आसा जावं फ्युमिगेशन ड्रायव्ह बी कितें करपाचें आसा, कितें स्टेप्स घेवपाचे आसा? अवेरनेस पळय आसता न्ही ती आमची चालूच आसता. आमचे स्टाफ अवेरनेस, आमचे ते एक्सटेंशन एज्युकेटर, हेल्थ एज्युकेटर अवेरनेस चालूच दवरता. आमचे डॉक्टर जंय स्कुलान विजीट करता किंवा अंगणवाडीन विजीट करता तेन्ना ते अवेरनेस टॉक्स दितात, IEC म्हणटा ताका. दुसरें म्हळ्यार फ्युमिगेशन बी कितें? फ्युमिगेशन जर केस जाली न्हय जाल्यारूच आमी फ्युमिगेशन करता, म्हणजे तो फॉगिंग म्हणटा आमी ताका. ओन्ली इफ देर इज अ केस, नाल्यार पूण ताजे परस चड इफेक्टीव कितें दीस पळय हें फ्युमिगेशन आसा म्हणजे फॉगिंग, दॅट इज इफेक्टीव ओन्ली अगेन्स्ट एडल्ट मॉस्किटोज. आनी आमचें टार्गेट कितें आसता, एडल्ट मॉस्किटोज जावंकूच दिवपाचें न्हय, एट द लार्वल स्टेजूच तांचेर एक्शन घेवपाचें. ताका लागून आमी एंटी लार्वल एक्टिविटीज करता, स्प्रेईंग करता आमचो स्टाफ वचून. खंय खंय उदक एक्युमुलेट जालां शक्य तो ते रिसेप्टिकल्स बी एम्प्टी करपाची ट्राय करता, पूण एम्प्टी करपाक तांकां शक्य ना जर जालें जाल्यार स्प्रेईंग करता तातूंत. फाटले कितलेशेच दीस जाले गिरी सर्व्हिस रस्त्या कुशीक पायपलायन फुटल्या, ताका लागून दर दिसा हजारांनी लिटर उदक फुकट गेलां. हे प्रकरण भौशीक बांदकाम खात्याच्या नदरेक हाडून दिवन बेगोबेग फुटिल्ली पायपलायन दुरुस्त करून दितले अशें आश्वासन साळगांवचो आमदार केदार नायकान दिलें. गिरी सर्व्हिस रस्त्या कुशीकची पायपलायन फुटून कितलेशेच दीस जाले, मात ताची दुरुस्ती कोणेच करूना. थळाव्या लोकांनी कागाळी केल्ल्यो. कित्याक हो तो हायवेचेर पळय तो अंडरपास आसा तेजे कुशीकूच तो रस्तो आहा. तो रस्तो करतना सर्वीस रोडाचेर तेंच्यांनी प्लॅन करिनासतना काम चालू केलें. जेन्ना तांकां कळलें की थिंगा एक पायपलायन आहा म्हणून, आनी ते पायपलायन हेवी व्हेकल वचोन ते पायपलायन बोगोर मोडटाल्यांनी लीक जातालें. सो 8 म्हयने पयलीं हें काम चालू केल्लें तेंच्यांनी, आनी ते पोत्तून मागीर आतां ते पोत्तून बस जावन पोत्तून तो रस्तो कोसोन पोत्तून गेलो तो भितर. ते पासून मागीर ते म्हणू लागले की पावसाच्या दिसांनी करूं जायना म्हणून एक जनता दरबार गेल्लो. इतलो व्हडलो PWD मिनिस्टरान एक जनता दरबार केल्लो. तेजेर तेणें सांगलेलें की 12 वरांनी म्हाका रिपोर्ट जाय. एक सांगलें की कित्याक जायना, कितें जाता पळय तें, आनी ते 12 वरांनी म्हाका रिपोर्ट टेबलाचेर हाडून दवर आनी तेजे नंतर ताबडतोब काम चालू कर म्हणून. जनता दरबार येयलो आनी जनता दरबार गेलो, अजून पासून काम चालू ना. PWD मिनिस्टर फकत म्हणटा आपले ॲप आहा ते ॲपार फोटो मार आनी लोकेशन धाड, काम चालू जाता. हांव हें विचारूंक सोदता की PWDचे डिपार्टमेंट आहा ते फकत ॲपाचेर चलता आनी हेजेर चलना. दरबार आनी ॲप हेच करपाक उरले. एक्चुअल फिजिकल ग्राउंड रिपोर्ट करपाक गेल्यार झिरो. तो रस्तो पळय आहा इतले आखांतान उदीक वयता, ते उदीक आतां PWDचे हे वयता ते वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे उदीक वयता ते अक्षरशः लोकांनी हजारांनी बिलां पे करतात. तांकां जायना पासून ते पयशे काडून बिलां फारीक करतात. आतां हे इतले लिकेज जाला पळय उदीक, ते कोण फारीक करतलो? गव्हर्मेंट फारीक करतलो की ते लोक आहा पळय ते फारीक करतले? रस्त्याचेर घातले पाड, अजून पासून आतां पावस मातसो थांबला मात तरूय पूण ते जेट पॅचर घालून ते पॅच करूंक जायना ना, तेजेर काम चालू आहा. लँड एक्विजिशन करूंक जाय आसलें. जे पळय कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताणें लँड एक्वायर करूंक जाय आसलें सायडीचे, आनी तो पायपलायन सायडीक व्हरून हे लॉजिकल, दिस इज सिंपल सोल्युशन. पुट द पायपलायन एट द आउटसायड ऑफ द रोड आनी रस्तो सर्वीस रोड करू तो. बट ना, अजून पासून हेंचेर फायली काडटा ते आनी रिपोर्टाचेर रिपोर्ट करता. सो हो आमचो निशेध आहा की एक PWD डिपार्टमेंट हो काम करना, आनी काम करीत जाल्यार आमकां दिसती पडना. ते फकत काम जाता जाल्यार ते जनता दरबारान आनी ते PWD ॲपाचेर, आनी कांयच खंय ग्राउंड रिपोर्ट पळोवंक गेल्यार खंयच काम जायना. पायप फुटले, बेगितल्या बेगीन तेजेर काम करपाचें आनी बेगितल्या बेगीन लिकेजीस बंद करपाचें. कित्याक उदक हें प्रेशियस आमकां सगळ्यांक,
आनी उदक तितल्या लोकांक तितल्या गांवांक उदक मेळना. उदक जेन्ना वेस्ट जाता ही एक बरी गजाल न्ही. तो आव्हान करता PWD की तांच्यांनी बेगितल्या बेगीन लिकेजी उरली आसा तें बेगितल्या बेगीन कंप्लीट करचें. सो आतां आजुनूय आमी पळयता की थंयसर उदीक वयता, सो तुमी तेजेर कितें पळोवणी बीन करतले? डेफिनेटली हांव तुमी आतां नदरेक हाडून दिला आतांच कॉल करता. इनफॅक्ट काल PWD मिटींग आसली ही गजाल जी आसा ती आतांच हांव कॉल करून तांच्या नदरेक हाडटा. तांकां सांगता की बेगितल्या बेगीन तें कंप्लीट करचें. दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा वास्कोचो सप्ताह व्हडा उमेदीन मनोवपाचो थारायला. देखून कोयराचो आनी गाडयांच्या पार्किंगेचोय प्रश्न उपरासचो ना हाची काळजी आमी घेतले. तशेंच ह्या खेपेक गोबी मंचुरियनाचे गाडे घालपा खातीर अन्न आनी वखदां प्रशासना कडल्यानूय परवानगी घेवपाक पळयतले अशी माहिती थळावो आमदार दाजी जळकारान दिली. सप्तकांत कसलीच समस्या उपरासची न्हय म्हूण पुलीस तैनात करतले. तेच प्रमाण CCTV कॅमेरा वरवीं सप्तकांत जावपी हालचालींचेर लक्ष दवरतले अशी माहिती पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान दिली. दामोदराचो सप्ताह म्हणटा तो वार्षिक 7 दीस आसता नॉर्मली. पूण एक एकदां कितें जाता की कांय कारणाक लागून वाडटा, एक एकदां नाका आशिल्ल्या कारणाक लागून पसून वाडटा. एक एकदां इतलो पावस पडटा की जे खुबशे पयसल्यान लोक धंदो करपाक येता थंय तेंचे कडेन धंदो जायना. मागीर ते म्युन्सिपाल्टी कडेन येता 1-2 दीस वाडोवन दी म्हणून रिक्वेस्ट करता. आमी मागया की स्वता सोडीत जावचो. आमी 7 दिसाचो आमी ह्या फावटी ठरयला, म्हणजे म्युन्सिपाल्टीन ठरयला, म्युन्सिपाल्टीचे प्रेरोगेटीव ते. सो आमी सांगला की जाता इतले बेगीन ते क्लियर करचो म्हणून. आमी म्युन्सिपाल्टीक इतलेंय सांगला की सिटीन सगळ्यात मेन त्रास जाता आनी जेन्ना सप्ताह काबार जाता तेन्ना हांकां ती घाण काडपाकूच 15 दीस वतात आनी मागीर सगळे सिटीवाल्यांचो म्हणजे तांचे खूब हाल जाता. सो ह्या फावटी तांणी सांगला की मॅक्झिमम 3 दिसां भितर फूल सिटी आमी क्लीन करून दिता म्हणून. बाकीच्यो थोड्यो गोश्टी आसा, म्हणजे सगळ्यांचो एक डिमांड आसा की गोबी मंचुरियन स्टॉल हांगा आसचो. सगळ्या जात्रेनी सगळ्या फेरयेनी गोबी मंचुरियन स्टॉल हे सगळ्या कडेन आसता, वास्कोनूच कित्याक ना. सो आज आमी FDA कडेन उलयतले की कित्याक ना काय म्हणून तो, आनी तांची जेन्युइन रिजन आसा जाल्यार दुसरी गजाल. पूण तशें कांय रिजन ना जाल्यार ह्या फावटी आमी गोबी मंचुरियन स्टॉल पसून घालपाक वयतले. म्हणजे आमी सपोज हायजीन मेंटेन केली सगळ्या कडेन, तांचे उदकाची वेवस्था व्यवस्थीत केली जाल्यार म्हाका दिसता कांय प्रॉब्लेम आसूंक जायना. पार्किंगेचो इशू एक मोठो आहा, तेचेर तुमी कितें मॅप जावं अशें कितें तरी करतले जे लोकांक इजी जातलें, बिकॉज ट्राफीक हांगा चड हे जाता. म्हाका दिसता चेअरपर्सनूय म्हाका दिसता लोकांक आव्हान करपाक आसा की सिटीन जे लोक रावता नाल्यार लागीं रावता तांणी गाडी हाडची न्ही म्हणून सिटीन, जाणे करून कंजेशन जातलें. थोड्यो गाडयो पार्क्ड आसता, म्हणजे ज्यो रेंट कार नाल्यार रेंट बायक, हे 8 दीस तांकां PI ट्राफिकानूय सांगला की तांकां तांचे कडेन मिटींग घेवन तांणी ते 8 दीस तांकां खंयच्योच बायक्स आनी हे आसच्यो ना अश्यो तांणी काळजी घेता म्हणून सांगलें. सो पार्किंगाच्या दृश्टीन थोडो फार त्रास जातलो, कितें एक फूल रस्तो तूं बंद करता. पूण म्हाका दिसता इनिशियली पळय जसो प्रॉब्लेम जातालो तसो जावपाना. आमी चिंतला 7 दिसाच्या वयर आमी वयचे ना म्हणून 7 दीस हे कन्फर्म जाल्लो आसा. सेकंड थिंग सगळे जी लास्ट टायम मिटींग जाली जी रिव्यू मिटींग, तेच्या बद्दल आमी सगळे उलयले आनी सगळे गव्हर्मेंट जे ऑफिसर्स आहा बाय ट्रॅफिक जावं पुलीस जावं PWD जावं सगळ्यांनी आपलें आपलें जे कितें काम आसा ते ऑलरेडी तांकां सांगलेलें आनी तेंच्यांनी सगळें ओके म्हटलेलें आहा. ह्या फावटी तुमकां कांयच कंडिशन जावपाना, इतलो आमी हे केलेलें आसा हे. पूण लोकांनी खंय तरी मातसो आपणाचो एक हे फुडाकार घेवपाक जाय, कित्याक वास्कोन गाडयो घेवन येवचे न्हय. इतलें आमी हे करता की सिटीन जेन्ना कोण गाडी घेता तेन्ना ट्रॅफीक खूब जाम जाता. म्हणून हांव वास्कोकारा खातीर स्पेशली जे वास्कोकारा तांकां लागीं ते 2 व्हिलर घेवन वचून येयल्यार ते 7 दिसांनी मातशें तेंच्यांनी मातशें केल्यार ह्या फावटी सप्ताक बरो उरतलो जाता. Last year, this year also we have deployed the staff and we have removed the scheme for the Saptah. So side by side we have our police outpost will be there besides the temple, and our field post staff will maintain patrolling in the ferry to keep the watch on pickpocketers, thief teasers. And also we have requested the municipality to erect the watchtowers. So maximum there will be 10 watchtowers, and also requested to install the CCTVs to keep watch on each and every activities for the public. So I hope this year also we will celebrate the Saptah with huge crowd and peacefully. कोयराचे योग्य नियोजन जावपा खातीर मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी वतीन शेनवारा MRF शेडीचे उक्तावण केलें. गांवांत कोयराचे योग्य वर्गीकरण जावचें ह्या उद्देशान ही शेड बांदल्या. सोनसड्या वयलो कोयर हाडून हांगा उडयतात हें आमकां मान्य ना अशें आमदार केदार नायकान उक्तावणा वेळार सांगलें.
इनफॅक्ट हांव सामकी ती इम्पॉर्टंट गजाल आनी हांगा येवपाकूय त्याच कारणान लेट जालें. सनसडा वयलो एक ट्रक आशिल्लो वो पिल्यान ह्या गांवांत धरला आनी तो हांव परतो परतो एसेंब्लीनी आवाज करतालो आनी तुमच्या प्रेस भावांकूय हांव सांगीत आसा की लिचड जी आसा ही आख्ख्या रस्त्यार उडयत आयल्यात ती आनी आतांय सेम गजाल जाल्या. म्हाका फक्त हांगा येवन टायम जालो कित्याक हांव ते वेस्ट मॅनेजमेंटाक कॉल केलो. तेंचे जे ऑफिसर्स आसा हो ट्रक हाडून दवरला पिल्यारना तांकां हाडला. तेंच्यांनी म्हाका अश्युअर केला की हेजे लायसन्स आमी जप्त करतले आनी कॅन्सल करतले म्हणून. सो हो एक कारण, मुख्य कारण की आमच्या सगळी सनसड्या वयली सावथ गोवाची वेस्ट हाडून ते आमच्या हितून डंप करता ही आमकां मान्य ना म्हणून. आनी आमी सांगलां की एक हितून आमी थोडे दिसांनी एक टायम दितले नाजाल्यार आमी रस्त्यार येतले. फर्मागुडी वाठारांतल्या मुळाव्या शाळेची सामकी बाबत अवतिकाय जाल्या. शाळा बंद पडिल्ल्यान कुशीक रान वाडलां. इतलेंच न्हय जाल्यार जनेलां, दारां आनी छप्पर मोडून पडल्यात. देखून सरकारान एक तरी ही शाळा दुरुस्त करून दिवची, नाजाल्यार हेर कामां खातीर ताचो उपेग करचो अशी मागणी बांदोडेचो आदलो सरपंच राजेश नायकान केल्या. आमी फर्मागुडी इंजिनियरींग कॉलेजी कडेन आसा आनी हांगा एक आंतीक शाळा जी आमी आतां पळयले हांगा ती वायट परिस्थितीन आसा. आमी म्हणटा की शाळा एक विद्येचें देवूळ जावन आसा अशें मान्य करता. पूण आयज त्या देवळाची सपोज जर अशी परिस्थिती आहा जाल्यार ही अत्यंत लजेची गजाल आसा अशें म्हाका दिसता. जेन्ना फाटल्या तेंपाक हांव सरपंच आशिल्लो आनी एक असोच इश्यू आशिल्लो, आमचो रामनाथची एक शाळा आशिल्ली तिवूय अशी वायट कंडिशनान आसा. प्लस आनी एक 2-3 आडपय आगापूर ते सायडीच्यान अशी एक 2-3 शाळा वायट कंडिशनान आसा. सो म्हाका दिसता की हे शाळांचे खंय तरी एक उदरगत जावची जावं बरें कितें तरी जावपाक जाय. हे शाळेचें रिनोवेशन जावन ही शाळा कित्याक तरी, जर शाळा आयज शाळा म्हणून वापरूंक शकना जाल्यार कितें तरी गव्हर्मेंटाची एक दुसरे ऑफिसीस जावं कित्याक गव्हर्मेंटा दुसरे पर्पजा खातीर यूज करपाक जाय. कित्याक शाळा म्हणल्यार ह्या शाळेन ल्हान भुरगे शिकोवन गेल्याक खूब जाण खंय खंय वयर पावले आसतले, बरे एज्युकेटेड जावन म्हणजे बरे पोस्टार आसतले. अशी ही शाळा आसा. म्हणजे शाळेक शेवटी आमी मानतात तें एक देवूळ कशें मानतात आनी देवळाची परिस्थिती एक अशी आसप म्हणजे एक परत एकदां सांगता एकदम वायट गजाल. ही शाळा जी आसा ही केन्नाची ती म्हाकाय खबर ना. खूब आंतीक शाळा. कंडिशन पळोवपाक गेल्यार शाळेचें बरें आसा, वयल्यान छप्पर पडलां आनी आयज ती अत्यंत वायट कंडिशनान आसा. अश्यो मडकय मतदारसंघाक म्हाका दिसता 4-5 शाळा वायट कंडिशनान आसा. ज्या शाळांनी भुरगे शिकता तेवूय शाळेचें वायट कंडिशन आसा हेंवूय म्हाका दिसता. कित्याक आमची एक चिरपुड्यान शाळा आसा तितून कमीत कमी 40 भुरगीं शिकता. पूण ते शाळेक केन्ना नळे उगता, केन्ना ग्लास फुट्टा, लायट आसना. सो एवरी टायम ते बाईंचे आमकां शाळेक रिनोवेशन कराक म्हणून कितले वर्सांची तेंची एक कागाळ आसा, तेवूय कोण लक्षान घेना. सो ह्यो ज्यो शाळा आसा एटलिस्ट ज्यो शिकता ती भुरग्यां खातीर जी शाळा आसा ती बरी शाळा दवरपाक जाय. आनी जे शाळांनी भुरगे शिकना ते शाळेन कितें तरी रिनोवेशन करून ती शाळा कित्याक तरी कन्वर्ट करपाक जाय, जेणे करून जे पयलींचें जें कितें आमचें आसा, जे हितून आमी वयर सरल्या ते गोश्टीक खंय तरी एक मान मर्यादा मेळटलो. दुसरी गजाल म्हणल्यार म्हाका अशें दिसता की गव्हर्मेंट शाळेचो फक्त वापर करता तो हेजे फक्त पुलिंग बुथा खातीर. जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना तांकां बरी न्हेसयता, तांकां कितें हांवें नोट केलां तें तुमकां सांगता हांव. जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना फूल PWDची टीम येता आनी शाळेचें कामाचें थंय लक्ष दिता. उदक ना, लायट ना, कितें ना, ते फक्त टेम्पररी ते इलेक्शना पुरतें करता. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां की हें टेम्पररी तुमी कितें आसा तें करूं नाका. ज्यो आंतीक आमच्यो शाळा आसा तितून खंय तरी आमचें इमोशनल आमी टचअप आसा. सो त्या खातीर त्यो शाळा तुमी बऱ्यो मेनटेन करात. जर शाळा म्हणून चलोवंक शकना, आयज शाळांची परिस्थिती खूब वायट आसा, शाळा म्हणून जर चलोवंक शकना जाल्यार ते शाळांचो कितें तरी आनी वापर करून घेयात. दिवचलच्या नूतन वाचनालया वतीन शेनवारा राष्ट्रीय ग्रंथपाल दीस उमेदीन मनयलो. ते निमतान वाचकांचो सन्मान केलो. ग्रंथपाल चळवळीचे शिल्पकार दोतोर S.R. रंगनाथन हांचे जयंती निमतान हो दीस मनयतात. श्री शांतादुर्गा शिशु वाटिका सभाघरान आयोजीत केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून विजय सरदेसाय हाजीर आशिल्ले. हेर मानेस्तां मदीं सदाशिव वालावलकर, राजेश धोण, दोतोर मोरेश्वर जोशी हांचो आस्पाव आशिल्लो. वेगवेगळ्या सर्तींतल्या जैतिवंत भुरग्यांक ह्या वेळार इनामां वांटलीं. बरी गजाल आसता, बरी एखादें विसरता मनीस परत परत याद करून दिवची पडटा. आता घरात तुम्ही अभ्यास केलो ना समजा करता रे तुम्ही सगळें, तरी सुद्दां विसरले बी जाल्यार आई कितें करता, अरे अभ्यास कर, परत सांगता अरे अभ्यास कर.
परत परत याद करता कित्याक समज तुम्ही विसरले आनी गेला ना जाल्यार म्हणून परत परत याद करता. तशें वाचपाचें हें काम बरें तें परत परत लोकांनी वाचूंक जाय, भुरग्यांनी वाचूंक जाय. ती जागृती करपा खातीर दर वर्सा परत परत ग्रंथपाल बी चालू केलो दर वर्सा. नॉलेज आमी ताका म्हणा पळय की नॉलेज ही केन्नाच सोंपना. वाचत जितल्या मनीस वाचता पळय तितलो मनशाक ताचो फायदो जाता. आज नूतन वाचनालयाचे जे गरजो आमकां दोतोरान सांगिल्ल्यो आसा त्यो आमी आतां आमच्या मिटिंगेक वचून कितें तरी ताजें सोल्युशन काडटले. पयलीं आरमारी दुसऱ्या जाग्याचेर दवरपाचें हें जें प्रायोरिटी आसा तें करतले. सद्या टेम्पररी एक्झॉस्ट फॅन जाय जाल्यार एक्झॉस्ट फॅन बसयतले आनी ताजेर कितें जें सोल्युशन काडपाचें तें जाग्याचें हें तें आमी एका वर्सा भितर कितें तरी ताजें सोल्युशन काडटले अशें हांव दोतोराक उतर दितां. आज आमच्या विद्यावर्धक मंडळाची घोडदौड तुमकां खबरूच आसा की आमचो पुराय गोंयांत भाऊसाहेब बांदोडकर हांचे 50वी पुण्यतिथी निमतान तांकां आर्गां ओंपलीं. ह्या दिसा वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. भाऊसाहेब हे गोंयचे शिल्पकार आनी पयले मुख्यमंत्री आशिल्ले. आयज गोंयांत जे कितें आधुनीक विकास दिसता तो भावून दिल्ल्या मुळाव्या साधन सुविधांच्या आदाराचेर उबो आसा. त्या वेळार राज्यांतल्या साबार म्हालांतल्या कश्टकरी समाजाक मजतीचो हात तांणी दिलो. कला, शिक्षण तशेंच खेळा क्षेत्रांत तांणी खूब वावर केल्लो आसा. पळयात भाऊसाहेब बांदोडकराची 50वी पुण्यतिथी निमतान कांय खिणचित्रां. शिक्षण आणि खेळ हे म्हणटा हे सुद्दां एकवटाचें एक प्रतीक आसा. आज आदरणीय गोंयचे माजी मुख्यमंत्री रविबाब नायकान हांणी म्हणिल्लें आसा की विधानसभेन जरी आमी एकमेका कडेन झगडटाले जाल्यार मैदानाचेर खेळ मेळून खेळटाले. पूण आज त्यो काही गोश्टी जायना. विचार हो खूब म्हत्वाचो आसा, आचार हो खूब म्हत्वाचे आसा आनी म्हणूनच हांव म्हणटलो विचारांनी जर आमी श्रीमंत जर जाले जाल्यार मन आनी काळजांतल्यान श्रीमंत जावपाक शकता आनी तोच हो हावेस आनी आवेश घेवन आज मुखार वचपाची गरज आसा. गोंयचे भाग्य विधाते गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांची आयज पुण्यतिथी. त्या निमित्तान आमी सांगे नगरपालिका क्षेत्रांत भितर आयज तांकां श्रद्धांजली दिवपाक आयिल्ले आसात. हांव भाऊसाहेब बांदोडकर हांकां श्रद्धांजली ओंपतां कारण भाऊसाहेब बांदोडकरांचे हे जे चरित्र आसा एक विकास पुरुष म्हणपाक येता, एक कर्मवीर म्हणपाक येता. कारण ज्या वेळार गोंयान भितर आमकां मुक्ती मेळ्ळी
14 वर्सांच्या नंतर भारताच्या नंतर आमकां गोंयान मुक्ती मेळ्ळ्या आनी आयज आमी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयतात, गोंयची प्रगती पळयतात, आमचे लायफस्टायल पळयतात आनी गोंयचे विकास हो पळयतात, ताचे खरें जर कोणी आसा जर जाय जाल्यार ताचे श्रेय वचपाक जाय ते भाऊसाहेब बांदोडकर, दयानंद बांदोडकर हांकां वचपाक जाय. सिनियर लिडर आमचो बाब सुदीन ढवळीकर आनी तशेंच सगळे मोग पक्षाचे कार्यकर्त्यांनी तेंच्यांनी हातबॉल लावन ह्यो आयज भाऊसाहेब बांदोडकराचो पुतळो कितल्या वर्सांनी बदललो, नवीन मार्बलाचो घातलो. आनी आमी जेन्ना काम करतात, आतांच खूब जाणांनी भाशणांनी म्हटलां की भाऊसाहेब बांदोडकराच्या विचारान फुडें सरपाचें आमचो पूर्ण प्रयत्न आहा. त्यांचे इवन 10% सुद्धा त्यांचे विचार जर आम्ही घेऊन वचत जाल्यार डेफिनेटली आमचो मतदारसंघ खूप इम्प्रूव्ह जावंक शकता. खूप जाणांनी आपापले विचार मांडले की खंय तरी आमी मोग पक्ष कमी पडटा हे पडटा, पूण एकी कडेन येवप आनी एकवटीन रावप आनी काम करप व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. भाऊसाहेब बांदोडकर जो पायोनियर आनी फाउंडर ऑफ प्रायमरी एड्युकेशन and higher and secondary education in the state of Goa. जेणे एड्युकेशनाचे फाउंडेशन घातले आनी तेचे वांगडा आनी खूब जाण आसले. आमचे म्हाका दिसता गोंयान आमचे भारतीय जनता युवा मोर्चा हांणी कलंगूटच्या हडफड्या मैदानाचेर फुटबॉल टुर्नामेंट सर्तीचें आयोजन केल्लें. गौरावाडो आनी सावतावाडो हांच्या मदीं ही सर्त जाली. गौरावाडोन 4 गोल करून जैत मेळयलें. थळावो आमदार मायकल लोबो हांणी विजेत्यांक इनामां भेटयलीं. ह्या वेळार शिवोलची आमदार डिलायला लोबो आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.